काँग्रेसीन आशिल्ल्यांनी पयलीं भाजपात येवन मागीर बांदोडकर पुण्यतिथीचेर उलोवप करचें मोगोपाचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता। बांदोडकाराच्या नावाचो वापर करून फाल्यां हेच लोक काँग्रेसीचे तिकेटीचेर लोकसभेची वेंचणूक लढयतले अशेंय सुदिनाचें म्हणणें। बांदोडकाराची समाधी बांदची आनी कितें कितें करचें ह्यो सगळ्यो गजाली बऱ्यो आसात, पूण बांदोडकाराची समाधी बांदपा खातीर 20 वर्सां पयलीं आमी तांचे कडेन जमीन मागिल्ली, पूण तांणी ती दिली ना अशेंय सुदीन सांगता। मनीस जे म्हणटा की मुख्यमंत्र्या कडेन हे काँग्रेसीत आसा आनी पयलीं BJPन येवपाक जाय आनी मागीर ह्यो गोश्टी, कारण बांदोडकर चे हातूंतल्यान हे लोक फाल्यां काँग्रेसची तिकेट घेवन MP इलेक्शनाक उबे रावतले। दुसरी गोश्ट तांणी जें म्हटलां की समाधी बांदची हें बांदचें आनी मोठ्या हें करचें म्हणून ही बरी गोश्ट आसा। तांचे कडेन ही जमीन आमी सादारण 20 वर्सां पयलीं मागिल्ली, ताई आसतना प्रेसिडेंट 22 वर्सां पयलीं, आनी ती त्या वेळार ही जमीन तांणी ट्रस्टान आमकां दिवना आनी त्या खातीर ती उरली। आतां ते जर तयार आसात आनी BJP बरोबर वचचें, BJP बरोबर रावचें आनी तांणी मुख्यमंत्र्या कडच्यान काम करून घेवचें, स्टेटमेंट काडचें न्ही। दुसऱ्या पक्षांत रावन आपले विचार थंय वचना, हांकां आमी पक्ष सोड म्हणून सांगूना, आपूण जावन पक्ष सोडून गेल्या। हांच्या हातांत आशिल्लो पक्ष कुशीन दवरून ते कुशीन जाल्ल्या, कोणी तांकां काडूना, कोणी तांकां सोड म्हणून सांगूना आसतना हे गेल्या। आतां तांकां एकूच म्हजो रिक्वेस्ट, तांकां जर खरेंच सरकारा बरोबर येवपाक जाय जाल्यार तांणी पयलीं BJPत वचचें, BJP मुख्यमंत्र्या बरोबर वचचें, मुख्यमंत्र्या बरोबर काम करचें। बांदोडकरा विशीं उलयता आसतना म्हजो पक्ष हो पयलो पक्ष आसपाक जाय। लोकांनी उलोवचें, लोकांचो पक्ष, लोकांचो मनीस तो जो पर्टिक्युलर आज जे कोण उलयता ते काँग्रेसीन तिकीट सोदतात ते उलयतात आनी त्याच हातूंत स्टेटमेंट काडटा की तिकीट मेळ्ळी जाल्यार आपूण बरो, म्हणजे तांकां बांदोडकराचें हें घेवन तिकीट जाय अशें जाता एक।